आयज एक तूं फिश होलसेलर आहा आनी खंय तरी म्युनिसिपालिटीन तुमकां आयज नोटीस सर्व केल्ल्या 7 दिसां भितर तुमी दुकान बंद करपाचें हेजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? नोटीस येयली आनी गेले कितलेच सगळ्यांचे कशें आसा तें कितले कितें गरम जालें म्हणटर आसताच तें सगळ्यांक आहाय आनी आमचे कडेन पोन्यो आहाय हे कडेन बोटी आहाय आनी सारकी फिशर एजंट आमकां ते घेवंक पडटा आनी आमच्याकूय चड वर्सांची कोणूच ना वास्को भितर आमी होलसेल केलें पडूच ना आमी तेन्ना सांगनाय आतां बंद करता न्ही नोटीस येयली ते बंद करूंक शकता पूण कितें हे पळय मार्केट सोडून ते लागीं पळय कोण आहाय तांकां बंद कराय आनी पळय हिंगा कोण हितून घरांनी रस्त्याचेर रावन ते सगळे टोटल बंद कराय एक पासून घरांनी कोणाक विकपाक जायना तें तर बंद करूत न्हू आमी टोटल बंद करपाक रेडी आहाय दोगूय. सो बेजिकली सगळे आनी हिंगा कितें लोक कितें सगळो फिशरमॅन हिंगाच येता घेवपाक आनी ऑफिसर बी हिंगाच येता कित्याक आमचे कडेन बरें मेळटा नुस्तें घेता ते भायले की नाही बोटकारांचे घेता बोटकारांचे घेता आनी लोक कितें बरें आमकां न्हिदपा दिना लोक घरान येता ना हाडून दी नुस्तें खंयचेंय पण हाडून दी आनी फ्रेंड आमचो लोक जायता तांकां फ्री दिताय बाजारान गेल्यार 100 रुपयाची वस्त आमी 50 रुपयान दिताय लोक कितें हिंगा येता आनी आमची क्वॉलिटी आहा ताका क्वॉलिटी म्हण आहा तांकां क्वॉलिटी ना बाजारान ते बायलांक कारवारची येवन थिंग म्हणले माझाची कारवारची एक कोणी बायले पण लायसन आले दाखोया हाडून विकपाची म्हणून नुस्तें आमचे कडेन लायसन आहा फिशरमॅन लायसन आहा बेजिकली सगळे रस्त्या वयले नुस्तें बंद करता तुमी बंद करपाक रेडी रोड गोरान विकता ते कोणें विकूं जायना कोणें नुस्त्याच विकूं जायना 300-400 लोक पुरे भायर कोण विकताय ते आमी सांगनाय पूण ते बंद कराय आमी रेडी आहे दोगूय आमी रेडी आहे आमीच टार्गेट जाताय हिंगा आनी कोण येताय कामां लागून नुस्तें विकताय मदीं पण तेंचे आमी कोणें नांव सांगनाय कित्याक मेन आमकां टार्गेट आसता टार्गेट पूण आमी पयलीं सांगनाय न्हू ताका टार्गेट कर आतां लोक गोंयचो इतलो तांकां बंद करायची वास्कोच बंद करा गोंयचेय लागना व्हडलें वास्कोच पण एकल्याक विकून दिनाय घरांनी तेन्ना आमी रेडी आहे आनी आमी कांय उलयना आमी रेडी एनी टायम रेडी आनी आमकां हिंगा सगळेच सपोर्ट आहा लोक आख्खोय फूल सपोर्ट आहा लोक कितें म्हणटा तुमी काय आमी आहाय तुमचे वांगडा जाय जाल्यार कितल्यो तुमकां जाय जाल्यार कितल्योय सायनींग येता आमी लोकांच्यो आहा तितल्यो लोकांची सायनींग येता आमकां सगळें बरें हिंगा कोण वायट म्हणना कोण येवो तो तेजें नांव घेयना कोणाकूय सांगल्यार आमकां सपोर्ट करताय दुसरी लायन दोनूय सायड ऑफिसर जावन आमकां सपोर्ट आहा तांकांय तांकां सपोर्ट आहा तेंच्याकूय डबल सपोर्ट आमकां पूण आमचें बंद जावपाक बरें मुश्कील आहा जावपाचें ना कशेंय जावपाक शकना कित्याक लोक आमचे बरो लोकूय आमी लोकांक बरें करता आमी चोरून हाडनाय स्मगलींग करनाय आमी आनी कांय करनाय 2 नंबर न्हू आमचो धंदो बंद कर येयले रेट मारय कांय मेळटना नुस्तें सगळें नुस्तें गावतलें वर्सां विकताय आमी नुस्तें आमी बघा बाबा खंय तरी तुमी एक बरें नुस्तें सवाय भितर दिताय म्हणून लोक येताय आनी आयज तुका म्युनिसिपालिटी हेल्प जाता न्हू हेल्प जाता न्हू आनी आमी आतां न्यू मिनिस्टर बरे पयलीं दिता मोतीबाब एज अ प्रॉमिनंट सिटीजन हार्यावाड्या वयलो आनी एक कावन्सिलर एक बिजनसमॅन तुमी फिशरमॅन जायते वर्सांचे वॉट डू यू थिंक अबाउट दीस नोटीस ते तुमकां आयज सर्व जालें ते आयज मरे म्हाका डिसिजन केलें तें टोटल रॉंग दिसता कित्याक हांव एक कावन्सिलर म्हणून सांगना पण हांव एक फिशरमॅन आनी 25 वर्सां जालो धंदो करता हांव ह्याच धंद्याचेर आयज हांव जियेता म्हाजे बायल भुरगें ह्याच धंद्याचेर हांव बसता 25 वर्सां जालो म्हागेल्यान धंदो आनी कांय ना आमचे लिगल धंदो इलिगल धंदो न्हू आनी चोरेज कांय न्हू आमी डायरेक्ट हाडटा आमचो भाव फिशरमॅन भावाक डेंगी आहाय आनी हांव एजंट हांवें उणें 70 वर्सां लाग सुमार म्हाज्या लोकांक भायर आसतलो कितें आसता चोय हांवें 70 वर्सां लाग लोकांक घाली म्हणटा लोकांनी म्हाका नुस्तें हाडलें हांवें घेवचेंच पडटा फाल्यां हे कितें जातलें म्युनिसिपालिटी जाल्यार तूं नुस्तें घेत तेवूय बंद कर म्हाका 70 वर्सां लाग कोण पेमेंट करतलो पयशे आमचे गव्हर्मेंटाक दिवपा लाय म्हागेले 70 वर्सां लाग हांव आख्खो टोटल बूक दाखयता म्हागेलो सायनी आय लोकांचे ते मागीर टोटल पयशे क्लियर कराय हांवें कितें गेलो आहाय ते लोकांक जाय ते क्लियर कराय बंद करता प्रॉब्लम म्हाका कांय ना सो हें डिसिजन केलें कितें टोटल रॉंग कित्याक
आयज आमचे फुडें लोक कितें येता लोकांक सवाय मेळता लोक बरें फ्रेश नुस्तें मेळता म्हणून येता गव्हर्मेंट सर्वंट सगळे आमचे फुडें येताय एवरी टायम इवनिंग वताय फोन करताय फोनाचेर हाडपाक येताय म्हाका हॉटेलां येताय पण म्हाका हॉटेलाक नुस्तें घालपाक जाय तुमी म्हणटा हॉटेलाक नुस्तें घाल आतां कितें नोटीस येयलें कितें तूं हॉटेलां चालू कर म्हणटा हॉटेलां चालू दवरला फालतू म्हाका कितें म्हणटलो हांव चोऱ्यान नुस्तें किता ऑलरेडी म्हाका चालू जालें आनी दोनदा म्हाका करचो पडटा कित्याक आयज हांव फिशरमॅन म्हाका करचो पडटा कित्याक सगळे लोक नुस्तें वता नुस्तें फ्रेश नुस्तें मेळता आनी आमी सवाय येताय आमी लोकांक पाड 20 रुपया पासून नुस्तें येताय आतां तूं बाजारांत वच 100 रुपया सकयल तरी नुस्तें एक गोरीब पाड मनीस येता सांजे पाड थोडो नासलो पळय येता 20 रुपया नुस्तें मागता हांव 20 रुपया पासून लोकांक नुस्तें येता आमी केन्ना पोती धाडनाय गायन पाड 20 रुपया वता मार्केटान वच 20 रुपया नुस्तें मेळता 100 रुपया सकयल तेंकड वांटा कोण आय रे मार्केटान आज सांग आमी आज 5% आज गोंयांत आमी गोंयकार उरले आनी त्या गोंयकारांक तुमी धंदो करपाक जियेवपाक दिना आमी कितें करपाचें सांग आमी खूंय वचपाचें आमी लंडन धांवपाचें सगळे बाजारान आहाय पोर्तुगीज पासपोर्ट सगळी तूं म्हाका दाखय कोण आयज पासून ती लिगल आहाय जिंकताय ती टोटल पोर्तुगीज पासपोर्ट नाल्यार तेंचे चेक करा आनी तुमी सांगा म्हाका कोण जिंकताय ती पोर्तुगीज आनी जोगटाय कोणा लागून ती माझाय करा तुमी जोगट आमकां गोंयकारां भायर मारताय आयज 25 वर्सां धंदो करता मरे हांव ना आमी कोणाक त्रास केला धंदो करता ट्रॅफीक जावं कितें धंदो त्रास जाला सुसेगाद आमी धंदो करता आमचो धंदो आमी जेयता आमी बाजारान भायर कांय विकनाय तुमच्या फुड्यान कांय विकना आमी घरा विकताय मरे सगळीं गांवांत विकताय तूं म्हापसा वच पणजे वच शिवोल वच हिंगा बेतलान वच घरकारां लोक नुस्तें विकताय लोक घरकारां वता कित्याक सवाय मेळत म्हणून जाल्यार वास्कोनूच कित्याक त्रास आमी टोटल बंद सगळ्याक बंद कराय मरे वास्कोनूच कित्याक तुमी त्रास करताय आमी कित्याक त्रास करताय तुमी सांग आमी कितें म्हण केलें म्हणून त्रास करताय आमी कोणाचें वाच करना न्हू आमी लोकांक सवाय नुस्तें दिताय बरें नुस्तें दिताय फ्रेश नुस्तें दिताय आता मोती बाबा एक मेन क्वेश्चन म्हणजे आता सगळे कडेन एक होलसेल मार्केट असता म्हाका वास्कोनूच कित्याक ना यू थिंक दॅट हॅज टू बी सगळे इश्यू हॅज टू बी टेकन कडेन होलसेल मार्केट वाचून कितें आमकां दिया मरे होलसेल मार्केट आमी बसताय मरे होलसेल घालतना बसताय मरे आमकां दिया मरे एक लुगार दिया मरे हिंगा आमी बसताय लुगार आमी सोदताय आमी घालतना बसताय आमकां दिया होलसेल मार्केट सगळ्याक आहा पणजे आहा म्हापसा मडगांव आहा सगळे आहा वाचून कित्याक ना वाचून तुमी बरी करताय मार्केट डिसायड करताय बांदून घेताय सिस्टमॅटीक करताय सो बेसिकली एक रिटेल मार्केट एक होलसेल मार्केट आसपास जाय आसपास जावत न्हू गोंयांत सगळे आसपास जाय मरे सगळे कोणा नाका बरो लोकांक बरें नुस्तें आनी सवाय नुस्तें कोण येतलो न्हू आतां लोक आमी कित्याक ती कित्याक नुस्तें येता लोक आमचे फुडें कितें जाता आमकां फ्रेश नुस्तें मेळटा सवाय नुस्तें मेळटा तुमी दियाय मरे सवाय तुमी किल्लांनी काय तुमचे फुडें लोक कित्याक येना आमी मायक घरान बसले मरे बडे काय कित्याक वाचूंक म्हणून घरान बाय मरे 10-15 वर्सां घरान बोला ते शॉप एक मार्केटान तुमी बंद कर ते एक शॉप बंद केलें तुमी लागीं पड म्हणून ते तुमी बंद करून सांगला लास्ट टायम अजून हांव तुका व्हिडिओ दाखयता म्हाका रिकॉर्डिंग आहा तेगेलो लास्ट टायम मार्केट करना म्हाका सांगलेलें तो तुमी बंद कर शॉप खंय मार्केटान आहा तें आनी घरा कोणी अजून पासून व्हिडिओ दाखयता आहा आतां म्हाका शॉर्ट आहा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आहा म्हाका तें तेंच्यान म्हाका सांगलें तुमी तें बंद दवराय आनी वास्को हिंगा हिंगा घर कोणी आमी तुमकां त्रास करना जाल्यार आतां तुमी हिंगाय कित्याक त्रास करताय म्हाका सांग आमी कितें करपाचें हिंगाय म्हणजे तुमी हाडल्या लागले मरे आमी कितें करपाचें बेसिकली तुम्ही आपल्या बोटीतून नुस्तें कोणतें नुस्तें हाडटाय मरे भावाचें नुस्तें हाडटा आनी एक सांग म्हाका आमच्या फिशरमॅनाचें आयज आमी कोणें बंद करपाचो नुस्तें तुजें नुस्तें विकलाक म्हूण सांगपा आतां सिंपल उडयता येता एक फ्रूट वालो बाजारांत फ्रूट विकता त्याची घरकोडे फ्रूट आहा आनी तूं घरा गेलो फ्रूट घेवपाक तो तुका दिवपा ना फ्रूट दिवपा ना घरकोडे म्हाका पयलें दिवपा दितलो कितें दितलो कसलेंय दुकान जावं तुजें दुकानां बाजारान विकता तेजे घरा कडेन तूं एक गिरायक घरा कडेन गेलो म्हाका दिवपा ना दितलो मरे तितून येता ना सांगपाचें येता ना आमी बाजारान विकपाक पूण आमचो धंदो मरे खंय विकपाक मरे फिशरमॅन मरे आमी हारी मरे ल्हानपणासान हिंगाच व्हडले जाले मरे आज 51 वर्सां आमी जियेताय मरे भिंगाताय ल्हान माय पय धंद्याचेर आहाय मरे आमी आज आमी खंय धंद्याचेर हिंगाच जियेताय मरे फायनली तुजी आता मेसेज कितें आहा म्युन्सिपालिटी कितें सांगू ना शकता तूं? म्युन्सिपालिटीन पळय डिसिजन केला तर रॉंग डिसिजन केला थंय तुमी सारकें कायद्यान चिंतून घेवचें बरें तुमी तुमकां जाय बरें बंद केलें पब्लिकान आमकां लोकांक सांगून तुमी बंद करा म्हणजे आमी बंद करताय पब्लिका तो त्रास जाता जाल्यार आमी बंद करताय पब्लिका तर जाय तर आमी चालू जाताय पब्लिका जाय सगळें आतां म्युन्सिपल डिसिजन घे कितें बरें आहा तें डिसिजन घे सगळ्यांक जाय बरें जालें सगळ्यांक जाय बरें नुस्तें मेळलें फ्रेश नुस्तें मेळलें म्युन्सिपालिटी हांव कावन्सिलर म्हाका सगळीं सांगता तुमचें नुस्तें बरें मेळटा तुजें गिरायक तुका कोण फ्रेश नुस्तें आसता आमी तेगेल्यान तुका गिरायक घालता कित्याक लागून सांगताय तांकांय बरें नुस्तें मेळटा चीफ ऑफिसर सगळीं येताय मरे सीओ सीपी सगळीं घेवन नुस्तें वताय मरे हय आमचे तुम्ही आता किती representation आमचे पयलीं सान आमी दोग जाण आहाय हांव आनी पेद्रो 20 वर्सां आमी पयलीं सान हांव सुद्दां हांव कोणाच्या आयकन सुनयना आनी हांव कोणाक काय म्हणना 20-25 वर्सां आमी धंदो विकताय हांव आनी पेद्रो पयले सान होलसेलिंग घालूंक जाय हांव रिक्वेस्ट करता मातशें आमचे म्युन्सिपालिटी कडेन आनी वास्कोचे MLA कोणा तेकडे एक मातशें रिक्वेस्ट करता जाल जाण आमकां सांबाळचें आनी चडशें सांबाळटलें म्हाका गॅरंटी आहा कित्याक आमी पयलींचे फिशरमॅन आनी आमी पयलीं सान धंदो करता फिशरमॅनूय म्हणटा सांबाळटलें कित्याक आमी दुसऱ्याक नुस्तें घेवन येयला आमकां बोटी आहा सगळे आमी एजंटूय प्लस फिशरमॅन इतलें सांगून म्हाका दोन उतरां देव बरें करूं
कितें काडपा जाल्यार तें आमी जाणाय मुखार